तारखेर मडगावा मोदीचे सभेक 50,000 लोक. मुख्यमंत्री सांगता मेरशे चिमला बीजेपी भवनाची नड्डा घालतलो. पुण्यात आशिष सुदाचे बीजेपी आमदार मंत्र्यांक मार्गदर्शन. सिमीचेर बंदी घालपाच्या केंद्राच्या निर्णयाक मुख्यमंत्र्याचो येवकार. गोंयांतूय तांच्यो समाजघातकी कारवायो चलता आसत जाल्यार खंय बंदीक लागून आता कारवाय शक्य. बंधक आशिल्ले कट्टरवादी पीएफआयचे 15 हिंसक एक्टिव्हिस्टांक केरळ कोर्टान फर्मायली मरणाची ख्यास्त. बीजेपीच्या फुडाऱ्याची ताच्या घरात फामिली मुखार केल्ली हत्या. माशेलात फास्टफूडवाल्या विराजाक बुडोवपाच्या प्रकरणात आत्तामेरेन 6 जाणांक धरले. एकल्याक नोटीस. आनीकूय काय हल्लेखोर पोलिसांच्या रडाराचेर. आमी न्हिदूंक ना, जागे आसा. लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर काँग्रेस आमदार कार्लूस उलयलो. दोनूय सिटांक उमेदवारी अर्ज मागयल्यात. सर्वसामान्य उमेदवार सोदचो. गोंयांत 30 वर्सां वेल्या 1 लाख बायलांचे ब्रेस्ट कॅन्सरा खातीर स्क्रीनिंग केला. उरिल्ले 1.5 लाखाच्या फुडल्या 1.5 वर्सांत जातले. आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणे उलयलो. हरमल बेकायदेशीर बांदकामाचे प्रकरणात पंचायत संचालकान आदलो सरपंच बेनार्ड फर्नांडिसाच्या म्हणणे आयकून घेवचे. हायकोर्टाची ओर 14 फेब्रुवारीक सुनावणी. 6 ते 9 फेब्रुवार गोंयांत इंडिया एनर्जी सप्तक. बेतलात प्रधानमंत्री करतलो उक्तावण. 17 देशांचे ऊर्जा मंत्री, 35,000 प्रतिनिधी, 900 प्रदर्शक जातले वांटेकार. महात्मा गांधीक शेतकारावे पुण्यतिथीक काँग्रेसीन ओपली आर्गात. तोंडात गांधी आनी काळजात गोडसे दवरपी लोक देशाचे बरे करूंक शकना. जीपीसीसीचो अध्यक्ष पाटकर उलयलो. झारखंडचो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेनाक ईडीक खंयच्याय खिणाक करूंक शकता अटक. सगळ्या आमदारांक रांचीत हजर रावपाक सांगले. 2 दीस बेपत्ता जाल्लो मुख्यमंत्री सोरेन हजर. बीजेपीन चंदीगड नगराध्यक्ष वेंचणुकेक इंडी ब्लॉकाक हारयले. मनोज सोनराक 16 मतां, इंडीच्या कुमाराक 12, 8 मतां हारयली बाद. केजरीवाल म्हणटा वेंचणूक स्टाफाची कर्मा. संसदेचे अर्थसंकल्प अधिवेशन आज सावन सुरू. लोकसभा आणि राज्यसभा खासदारांचे निलंबन घेतले फाटी. उत्तर प्रदेशात लोकसभे खातीर समाजवादी पक्षान 16 उमेदवारांची नावां केली घोषित. इंडी ब्लॉकाच्या वांगड्यांक उत्तर प्रदेशातूय धपको. ज्ञानव्यापी प्रकरणात सुप्रीम कोर्टात आदोगाद विष्णू शंकर जैनान घालो अर्ज. एएसआय सर्वेक्षणाचेर स्टे फाटी घेवपाची केली मागणी. प्रकाश आंबेडकरांची बहुजन वंचित आघाडी लोकसभा वेंचणुके खातीर महाविकास आघाडी बरोबर. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीक मोठे बळगे. छत्तीसगडात नक्षलवादी हल्ल्यात 3 सीआरपीएफ सुरक्षा जवानांक मरण. कोब्रा कमांडोचे 16 जवान जखमी. सुकमा बिजापुरात नक्षलवाद्यांनी सुरक्षा दलाच्या ताफ्याचेर केलो हल्लो. फ्रांसात भारतीय विद्यार्थ्यांक पदवी घेवचे पयलीं फ्रांसात 1 वर्स फ्रेंच शिकपाची खाशेली कार्यावळ क्लास इंटरनॅशनल क्लासी केल्यो सुरू. मार्च महिन्यात स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तान चलनात हाडटा नव्यो नोटो. बनावट पैशांचे सर्क्युलेशन आडावक आनी देशाच्या चलनाची विश्वास पात्रता वाडोवपाचो हेत. पाकिस्तानाचो आदलो प्रधानमंत्री इम्रान खानाक 10 वर्सां खातीर झेल. देशाची सिक्रेट्स उक्ती केल्ल्यान पाकिस्तानी कोर्टान इम्रानाक फर्मायली 10 वर्सांची बंदखणीची खेस. शेअर मार्केट पॉझिटिव्ह बंद. निफ्टी 203 पॉईंट चढून 21,725 लेवलाचेर बंद जाल्यार सेन्सेक्स चढलो 612 पॉईंट 71,752 बंद.